नमस्कार येवकार सविस्तर खबरांनी हेडलायन्स। बीजेपी मोगो युतीचेर आतांच उलोवप बरोबर न्ही, परिस्थिती फुडें कशी जाता ती पळोवया। मात मोगो सोंपोवपाचो भाजपाचो बेत, मोगो विलीन करून मुख्यमंत्री जावपाची आशिल्ली ऑफर सुदिनाचे हेड ऑन। मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टाचो एप्रिलांत निकाल गोंयच्या फावराद म्हणून मुख्यमंत्र्याक आशा, फुडली 20 वर्सां तरी स्थायी मायनिंग, एनजीओच्या आडमेळ्यांक उपाय। जपानाच्या बंदरार 50 गोंयकार आडकले क्रुजार बोटीर 99 जाणांक कोरोना व्हायरसाची लागण, गोंयकारांक अजून बाधा ना। एनआरआय आयुक्त म्हणटा सगळ्यांक सुरक्षीत हाडपाचे यत्न। फेणयेचेर टॅक्स लावन सरकार टुरिझम काबार करूंक उठला। बजेट समितीचो अध्यक्ष विजय म्हणटा टॅक्सान गोंयच्या आनी भायल्या सोऱ्याचो रेट जातलो एक, टुरिस्ट अट्रॅक्शन वतलें। निर्भया सामुहीक बलात्कार खुनाचे केशींत तिगूय आरोपींक 3 मार्चाक सकाळी 6 वरांचेर फाशी, कोर्टान काडले तिसरे फावट डेथ वॉरंट। निर्भयाची आवय म्हणटा हे फावट तरी फाशी दितले म्हण आशा। एएफसी चॅम्पियन्स लीगाक पावपाक एएफसी गोवाक जाय फक्त 1 पॉइंट। बुधवारा जमशेदपुरांत खेळटले आयएसएलाची निमाणी लीग गेम, कॅप्टन मंदार म्हणटा जैता खातीरच खेळटले। बीजेपी मोगो युतीचेर आतांच उलोवप बरोबर न्ही, परिस्थिती फुडें कशी जाता ती पळोवया, अशें मोगो पक्षाचो फुडारी सुदीन ढवळीकार हेडॉनात उलयला। बीजेपीक तो सामको कुशीक काडना, मात मोगो सोंपोवपाचो बीजेपीचो बेत आसा हेंवूय सांगता। मोगो विलीन करून मुख्यमंत्री जावपाची बीजेपीन ऑफर दिल्ली हेंवूय सुदिनान हेडॉनात सांगलां। दीपकान इंडिपेंडंट कॉन्टेस्ट करप ह्या प्रपोजला अर्थच ना। आमी मोगो पक्षच दीपक इज द अध्यक्ष आनी हो कितें उलयता ह्याचो अर्थ कितें? तांकां एमजी सोंपोवपाक जाय। हेचो अर्थ भारतीय जनता पक्ष स्पश्ट सांगता, ह्या इंटरव्यूक जर ताणें अशें तुमकां सांगलां आसत, हाजो अर्थ लोकांनी नोंद घेवपाक जाय, ताका एमजी सोंपोवपाक जाय। तांचें एकूच हें आसा इश्यू की एमजी म्हणटा ती रसातळाक पावोवपाची गोंयांत, तें तांकां शक्य ना। एमजी कडच्यान तुमकां ऑफर आयिल्ली ती मर्जराची आयिल्ली का फक्त तुमी येवपाची? मर्ज करून येवपाची, एमजी मर्ज करून येवपाची। आनी अशें आसतना ना म्हणपा फाटलें कारण कितें? काय म्हाका गरज ना थंय। म्हाका ज्या पक्षान म्हजो जन्म जाला त्या पक्षाक कुशीन दवरून हांव तांकांच विचारतां, खुद्द अध्यक्षाक विचारतां किंवा बाकीचे लिडरांक तांचे विचारतां। बरे लिडर सतीश धोंड आसा, तो पक्ष असो चान्स मेळटा म्हणून पक्ष सोडटलो? म्हाजो प्रश्न हांगा। जे सामके दिग्गज नेते तांचे आसा तांकां प्रश्न म्हजो हांगा। विनय आसूं, सतीश आसूं किंवा आनी कोण जे भारतीय जनता पक्षाचे पदाधिकारी आसूं, तांकां जर अशी कोणी ऑफर दिली, दे वील लीव द पार्टी। तत्व म्हणून कितें आसा न्हय, हांव तांकां थोडे तांच्या नेत्यांक तत्व आसा, कितें हांव तशें वायट म्हणना तांकां। मोगो आनी भारतीय जनता पक्ष ओके हांची युती परत जावपाक शकता काय कितें? पळय, पॉलिटिक्सांत खूब गोश्टी अश्यो आसतात, ताजेर एट दीस स्टेज बोलणें करप किंवा उलोवप हें बरोबर न्हय। त्या वेळार कशी परिस्थिती येता, समज परिस्थितीच अशी आयली की लोकांनीच जर तशें इक्वेशन तयार केलें जाल्यार ताका अर्थ कितें उरलो? मागीर तेन्ना विजय सुद्दां थोडे काँग्रेसचे सुद्दां एकठांय जावन तें सरकार करचें पडटलें। अश्यो गोश्टी जाता। 7-7-7-7-4 अशें जर निवडून दिले जाल्यार कितें करता? जाल्यार खंयचें तरी कॉम्बिनेशन करून तें सरकार करपाकूच जाय। हेचो असो अर्थ न्हय की आतांच आमी तेजे बरोबर वतले। मायनिंगाचेर सुप्रीम कोर्टांत एप्रिलांत दिशा क्लियर जातली। निकाल गोंयच्या फावराद येतलो म्हूण मुख्यमंत्र्याक आशा, फुडलीं 20 वर्सां तरी स्थायी मायनिंग करूंक मेळटलें अशी आशा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान उक्तायल्या। एनजीओनी आडमेळी हाडली तरी मायनिंग सुरू करपाचो प्लान सरकार करता म्हूण मुख्यमंत्री दिवचले पीडब्ल्यूडीचे बिल्डिंगेच्या उक्तावणाक आयिल्ले कडेन उलयला। विविध मार्गांनी चालू जावपाक जाय। हांव मुख्यमंत्री आसतलो, म्हाजे तेकून आशिल्लो बाब दीपक पावसकर आसत, राजेश पाटणेकर आसत, प्रवीण आसत, मायनिंग भागातले सगळे आमदार एक व्यवस्थित रित्या बसून जेका आमी सस्टेनेबल मायनिंग
फुडल्या 25 वर्सां खातीर फुडल्या 50 वर्सां खातीर कशा पद्दतीन चलचें तें उरगडून खावचें म्हणून न्ही, खरें म्हणजे जे त्रास आमकां जे केल्या मुळात ते 2007 ते 12 ह्या कार्यकाळात त्या खातीर आमी आयज भोगता. त्याच बरोबर सस्टेनेबल मायनिंग कशा पद्दतीन चलचें हाचें सुनियोजन हे करपाक ऑलरेडी सुरू केलां. म्हणजे आतां आशिल्लें आमकां म्हणजे मे पर्यंत आमकां ऑलरेडी ट्रान्सपोर्टेशनाची थोडी जरी आमकां थकाय जी आसा ती मेळ्ळ्या. पण आमी जर मायनिंग चालू करपाचो प्रयत्न करता आसत जाल्यार NGO अजूनय ताका ऑब्स्ट्रक्शन हाडपा खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन ऑब्स्ट्रक्शन हाडपाचो प्रयत्न करता. म्हाका खात्री आसा म्हणजे देवी शांतादुर्गेच्या कृपेन आमकां वेवस्थीत रित्या जर जालें जाल्यार एप्रिलांतलो जो निर्णय येतलो तो फुडल्या आनीक 20 वर्सां खातीर मायनिंग सुवेवस्थीत रित्या चलतलें हाचें नियोजन आमचे भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे लोकां खातीर करता. मोपा एअरपोर्टार दिवचलच्यान अर्द्या वरा भितर पावतले. करासवाडा दिवचल ते उसगांव मेरेन खंय बायपास जातलो. म्हापसा 4 रस्ता टू द बिचोले डायरेक्टली उसगांव म्हणजे हेका पुराय बायपास करून हांगासल्यान फाल्यां सकाळीं मोपा जर वयतले जाले आसत जाल्यार इट इज नॉट मोर देन 30 मिनिट्स. 30 मिनटाच्या भितर आमी मोपा इंटरनॅशनलाच्या एअरपोर्टाचेर पावतले. हाजें प्रोविजन जे आसा हे त्याच बरोबर आमी सुरू केलां. PWDच्या उदका प्रकल्पां खातीर पुर्तुगाला बरोबर 2 वर्सांची कबलात जाल्या. आमचे पुर्तुगाल जे प्रेसिडेंट हांगा आयिल्ले आशिल्ले आनी आमचो तेंचे कडेन करार जाल्लो आसा. जवळ जवळ गोंयांत जी वॉटर सप्लाय स्कीम आसा ड्रिंकींग वॉटर वेस्ट वॉटर हेजेर जे एक्झिस्टींग जे वॉटर सप्लाय स्कीम आसा जे वॉटर सप्लाय प्लांट आसा तेंचे इम्प्लिमेंट करपाचें. म्हणजे निवळ उदक आमी म्हणटा केन्ना केन्ना चुकोन खजरू उदक येता भितर थोडे कडेन मॅग्नीज कंटेन भितर येता थोडे कडेन म्हणजे हे निवळ उदक आनी उदक वेस्ट जावपा जायना. म्हणजे उदक जी आयज आमकां जवळ जवळ 30% लिकेज जाता. ह्या प्रमाणे तेंची आमी कन्सल्टन्सी घेवन नवीन टॅक्नॉलॉजी प्रमाणे हे नवीन जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट जे आमी इस्टॅब्लीश करतले त्या सगळ्यांक म्हणजे ही कन्सल्टन्सी आमी वापरून फुडल्या 2 वर्सांचो तेंचे कडेन करार आसा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. जपानांत क्रुजार अडकल्ल्या 50 गोंयकारांक सुरक्षीत हाडपाक केंद्राचे यत्न चल्ल्यात. योकोहामा बंदरार क्रूज बोटीर सुमार 600 पॅसेंजरांक वेगळे दवरल्यात. बोटीवेले 99 जाणांक आतां मेरेन कोरोना व्हायरस बादला. मात एकूय गोंयकार दुयेंत पडिल्ल्याचो रिपोर्ट अजून ना. भारताचे विदेश वेव्हार अधिकारी जपानी दूतावासाचे संपर्कांत आसात म्हूण NRI कमिशनर नरेंद्र सावयकार सांगता. To my knowledge, around 45 to 50 Goans are there, which includes the crew members as well as those who are on the boat. But this is a rough estimate. But according to the family members whom I spoke to, they have said that, in fact I would not like to take names, but they have said that those people who are on the boat, some may be crew members, some may be on the boat as well as passengers, and in fact they are also regularly in touch with those people, those who are there. And as per the information that I have right now is nobody has been infected with the coronavirus, and in fact they are quite safe. And the embassy also in Japan, in fact, is monitoring the entire situation. So in the days to come, those people will be safely taken back to Goa. We are in touch with the Ministry for External Affairs, and the Honorable Minister, in his recent tweet another 2 days back, he has said that he has already instructed the embassy in Japan to be in touch with those people, and embassy in Japan is monitoring the entire situation. And as far as the knowledge goes, those people, they are quite safe, and they will be definitely rescued from them. इतले मजगती चीनांतल्यान येवपी वा चीनाच्या बोर्डेर गेल्ल्या देशी विदेशी प्रवाशांचे आदी इश्यू केल्ले विजा रद्द करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. तांकां नव्यान विजा खातीर अर्ज करचे पडटले आनी ह्या प्रवाशांक वेगळे दवरून तांची खर वैजकी तपासणी जातली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. फेणयेचेर टॅक्स लावन सरकार गोंयचें टुरिजम काबार करूंक उठला. फेणी ही हेरिटेज ड्रिंक, ताचेर टॅक्स लावप म्हणल्यार गोंयकारांचेर टॅक्स म्हूण बजेट कमिटीचो अध्यक्ष विजय उलयला. फेणयेचेर टॅक्स लायल्यार गोंयच्या आनी भायल्या सोऱ्याचो रेट खंय एक जातलो, धंदो बसतलो. काजूचे मळे पावणेर घेतना भाटयेकार एक्सायज ड्युटी भरतात, ते भायर आनीक टॅक्स कित्याक? आतां ताजेर टॅक्स घालप म्हणल्यार कितें? म्हणल्यार फक्त गोंयकारांक सरकार काबार करूंक सोदता. वो टॅक्स स्पेसिफिकली गोंयकारांचेर पडटा, बिकॉज आय एम सेयिंग दॅट इट इज ऑफ गोवन्स, बाय गोवन्स, फॉर गोवन्स. सो टॅक्स इज ऑन हू? इज ऑन गोवन्स. दुसरें म्हणल्यार कोकोनट फेणी म्हणटा ती पयलींच आतां कमी जावपाक लागली. ताजेर जर टॅक्स घालो जाल्यार तो धंदोच बंद जातलो.
GI फेणी जी आहा म्हळ्यार जॉग्राफिकल आयडेंटिफिकेशन मेळिल्ली हाका एग्जामिनेशन दिवंकूच जाय ताणें नाजाल्यार ती इंडस्ट्री ते काबार करतले आनी ते तांणी ओन एफर्टान घेतिल्ले आहा आनी हो टॅक्स जो घाला तो डबल टॅक्सेशन जाता कित्याक जाता जेन्ना तूं मळो एक दोंगर ऑक्शन करता तेन्ना तूं ड्युटी घालता मागीर फेणीचेर परती ड्युटी घालता सो डबल टॅक्सेशन जालें ना न्ही सो म्हाका दिसता एक्सायज डिपार्टमेंटान कांय विचार करूंक ना आनी हें पयलेच फावटी मुख्यमंत्र्यान ऑनलायन सजेशनां घेतल्या ही ऑनलायन सजेशनाचो इफेक्ट काय न्हू विचार करनासतना एसेंब्लीन डिस्कशन जायनासतना ओपोजिशनाक फिजिकली भायर काडून सोऱ्याची इंडस्ट्री काबार करूंक सोदता सगळे नॉर्थ इंडियेक सोरो जो आहा पळय आनी गोंयचो सोरो रेट सेम जातली गोंय येतलो कोण आनी सेकंड जे सगळें टॅक्सेशन केलां आज तांणी व्हडल्या रेस्टॉरंटांचेर टॅक्सेशन केलां सायज ऑफ रेस्टॉरंट म्हणून सगळें बंद पडटलें टुरिजम काबार करतात ते बीजेपी सरकार गोंयाक शिवराक करूंक सोदता नॉनव्हेज बंद कर सोरो बंद कर असले खंय चल्ला कार्नवाल जालो काय रस्त्यार देवपाची तयारी आज अशें दिसता की बीजेपीचो सरकार गोंयांत लोकांक शिवराक करूंक सोदता शिवराक इन द ट्रू फॉर्म नुस्त्याचेर टॅक्स वाडयतात बीफ म्हणटा ताचेर कितलो प्रॉब्लेम आहा ते सगळ्यांक खबर आहा सो नॉन व्हेज खावपाचें बंद कर सोरो पिवपाचें बंद कर आनी काल खंयच्यान तरी स्टेटमेंट आयलो इंडिया म्हणटा ती ड्राय स्टेट जावची सो म्हाका दिसता हें जर सरकाराचे दोळे उगडे जायना देन कार्नवालाचे पिरियड जातकच आमी हाजेर एजिटेशन स्टार्ट करपाची गरज पडटली ह्या सरकाराचोच खंय गोंयकारांक खरो भंय सीए रॅली बंद करूंक खंय सगळ्यांक 144 कलमान जमावबंदी काल एक डिसिजन आमी पळयलां की सेक्शन 144 लायली सगळ्यांक खबर आहा ती सीएची रॅली बंद करपा खातीर सेक्शन 144 लायिल्लें आनी एक्सक्यूज घेतिल्लो की इट इज अ कितें तें टेरर थ्रेट म्हणून तो टेरर थ्रेट रातीच गेलो सो दीस बेजिकली अशें दिसता द थ्रेट टू गोवन्स द एक्चुअल टेरर थ्रेट टू गोवन्स इज दीस गव्हर्मेंट देर इज नो अदर थ्रेट द बिगस्ट थ्रेट टू गोंयकार्स इज द प्रेझेंट गव्हर्मेंट प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील निर्भया बलात्कार केशी दोशी आड कोर्टान नवें डेथ वॉरंट काडलें 3 मार्चाक बलात्काऱ्यांक फासार मारपाचें थारलां सोमारा पटियाळा हावस कोर्टान सुनावणे उपरांत दोशी रेपिस्ट विनय अक्षय पवन आनी मुकेशाक 3 मार्चाक सकाळीं 6 वरांचेर फासार मारपाची ऑर्डर दिली निर्भयाची आवय म्हणटा हे फावट तरी फाशी जातली म्हूण आशा हातूंतल्या पवनाक अजून फाशी लांबडेर व्हडोवंक वाव आसा हें 3रे डेथ वॉरंट मुझे उम्मीद है कि 3 मार्च फाइनल डेट होगा तो आज डेट दे दिया गया है एक तसल्ली तो जरूर है हाँ बिल्कुल तसल्ली है बिल्कुल तसल्ली है खुशी भी है कि हम इतना संघर्ष कर रहे हैं हम इंतजार कर रहे हैं कि उनको कब रेमडी पूरी हो कब उनको डेट और निकले तो फाइनली आज डेट पहले आपकी नाराजगी भी थी कहीं ना कहीं पटियाला कोर्ट से कि यहाँ पर आपको जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है डेथ वारंट नहीं जारी किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट इसमें गाइडलाइन दे लेकिन आज का दिन कितना संतुष्टि भरा मुझे बहुत संतुष्टि है कई बार होता सिचुएशन ऐसा होता है आखिर टूटना पड़ता है लेकिन फिर भी हम कभी हार नहीं माने हम उम्मीद करते हैं कि 3 मार्च को वो फांसी पे लटकेंगे चाहिए क्योंकि 7 दिन का टाइम जो हाई कोर्ट ने दिया था वो टाइम पहले ही इनका लैप्स कर चुका था इसलिए ये जो डेट है ये फाइनल डेट होनी चाहिए और इनको 3 मार्च को हैंग कर दिया जाना चाहिए लेकिन फिर भी मैम एक बात कहूंगी मैम कि जिस तरीके से डिले टैक्टिक यूज कर रहे थे ये फांसी की सजा और ज़्यादा होनी चाहिए और 3 मार्च को जब इनको हैंग किया जाएगा मेरे निर्भया को तो न्याय मिलेगा ही साथ में देश की और जो बेटियां न्याय के इंतजार में हैं उनको भी उम्मीद जगेगी अपनी जुडिशियल सिस्टम पे कि नहीं उन बेटियों को भी न्याय मिल सकता है अगर निर्भया को न्याय मिल सकता है 2016 दुबावीत आतंकवादी म्हणून वास्को रेल्वे पुलिसांनी धरिल्ल्या समीर सारदानान सकयल्या कोर्टाची ऑर्डर रद्द करची म्हूण हायकोर्टांत अर्ज घाला NIA रॉ आनी बाकीच्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सींनी ताचो पुर्वेतिहास तपासचो म्हूण कोर्टान ऑर्डर दिल्ली 4 वर्सां जालीं तपास तडीक लागूंक नाशिल्ल्यान कोर्ट खंय ताका भायर वचूंकय दिना
हायकोर्टान सगळे प्रतिवाद्यांक नोटीस काढल्या. आतां एक कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच मेळया. मडगांव कार्नवालाच्या रुटाचो वाद. कार्नवाल कमिटी MMC धरून कांय जाणांक आदलो पालिकेकडचो रूट जाय, कांय जाणांक फातोड्डेचो. टुरिझम मंत्री बाबू होली स्पिरीट चर्च ते MMC कडेच्या ओल्ड रुटार करूंक सोदता. ट्रॅफिक कंजेक्शनाक लागून कांय नगरसेवकांक तो नाका. कलेक्टर म्हणटा बसकेंत कितें तें थारतलें. रुटा वेल्यानच साश्टींत सध्या कार्नवाल. पोर्तुगेज टायमा वयल्यान मडगांव मुन्सिपालिटी स्क्वेरांत जातालो आनी मुन्सिपालिटी जे स्क्वेर आहा तेन्ना जो इफेक्ट येता कार्नावालाक जे गेटअप येता ते म्हाका दिसना आनी खंयच तशें करून इफेक्ट घेवपाक मेळना. परमिशन दिल्लें म्हणून अजून परमिशन गव्हर्मेंटान ऑलरेडी हें केलां न्ही, सो तेजेर आनी वेन्स गव्हर्मेंट वॉन्ट्स इट शूड बी. जेन्ना मडगांव जेन्ना परफॉर्म करतात तेन्ना पयलीं हाजें कितें जाय की कारो सेंटरा कडेन कारो जे रंगवे बिल्डींग कडेन जे स्टेज जे आसता ते थंय म्युन्सिपालिटीच्या दाराक जेन्ना लास्ट परफॉर्म करतात आनी कार्निवाल रायड मारून पणजी तोंड करून वायंड अप जायी. आमी एक रिक्वेस्ट केल्ली आसा आतां की अशी वायंड अप करपा वाटेचे थंयच म्युन्सिपालिटीच्या लेफ्ट सायडीन जर वायंड अप केली म्हणजे त्या सायडीन म्हणजे कुंकळी सायड वायंड अप केलो जाल्यार तशें फुडें सरून ओवर ब्रिजा वयल्यान सकयल MCC ग्रावंडांतल्यान आमचे कोंकण रेल्वेसान केपें वचपाक शकता. पण खंयच हें जावपाना आनी हे मडगांवच्या कार्निवाल समितीच्या अध्यक्षान मानून घेतले, कलेक्टरांनी सगळे मानून घेतले आसा, ट्रॅफिकाचे सगळे हे केल्ले आसा. आमी कार्निवाल लास्ट मिटिंगेक कार्निवाल शिगमो जो पारंपारीक भशेन मडगांव जातालो आमी तसोच मडगांव जावपाक मागला. कित्याक हजारो लोकांची डिमांड आसा बाबा कार्निवाल आनी शिगमो हांगा जावचो जेणे करून आमकां सगळी एक रावंड पळोवंक मेळटा. कितें आशिल्लें मडगांव ट्रॅफीक जॅम जाता, हॉस्पिटलां सिमतरी आहा, कितें प्रॉब्लेम जाला तेका आनी डायवर्शन रोड ना आनी 5 वर्सां जाली तो फातोडा जाता. फातोडा 4 लेन जाल्ल्या कारणाक आतां रोड व्हरपाक बरो मेळटा आनी लोकांक चोवपाक बरो मेळटा सगळ्या वतान. सेशन कोर्ट टू फातोडा जंक्शन पासून रोड रूल जाल्ले आसा आनी पार्किंगा पासून आमकां जायत बरें आहा. स्टेडियमार आमकां थिंग पार्किंग मेळटा, SGPD पार्किंग मेळटा, जायत पार्किंग आहा, रवींद्र भवनाक पार्किंग आहा. मडगांव लोकांक जायते त्रास जाता, तेका लागून तो फ्लोट फातोडा हाडलो आनी आतां आमचो म्हजो डिमांड आहा तो फातोडाचो जावचो कित्याक लोकांक कन्विन्स बरें जाता थिंगा लोकांनी फ्लोटाक वचपाचें. No, a letter has come from Department of Tourism, but we are yet to have a meeting to decide about it. Okay. So decide on the new on the route for Carnival. Which route? This route? New route. Whichever. Yeah. We have not decided it. Oh, not decided. So because district administration, along with the district police, has to take a call, which will be the better choice. PWD मंत्री पावसकारा कडच्यान खंडणी मागपाच्या प्रकरणात मुखेल आरोपी म्हणून धरिल्लो कळंगूटचो आल्फी सावियो लोबोय जामिनार सुटलो. पणजे पुलिसांनी आतां मेरेन 6 जाणांक धरिल्ले, सगल्यांक कास्तीक नासतना सहज जामीन मेळ्ळ्यात. आल्फीन पावसकाराक खंडणीचो मेसेज धाडिल्लो म्हणून पुलिसांचो जामिना आड दावो. पुलिसांनी आल्फीचें कळंगूटचें घर उस्तिलें, मात मेसेज धाडिल्लें तें सिम कार्डच खंय मेळना. मडगांवची पालिका आनी साश्टीच्या आमदारांचेर सत्या आयला पेज. सोनसोडा वेस्ट मॅनेजमेंट प्रोजेक्टांतल्यान भायर सरता म्हणून फोमेंतोन कोर्टाक सांगले उपरांत आतां फुडें कशें हो प्रस्न उप्रासला. थोडे नगरसेवक वचून दिगंबर कामत आनी विजयाक मेळ्ळे. दुसरो पर्याय मेळ मेरेन फोमेंतोचो स्टाफ घेवन 1.5 म्हयनो कसो तरी धुकलात म्हणून आमदारांचो सल्लो. जें कितें जाता म्हळ्यार वेस्ट येता, म्हाका दिसता ती एकूच जाग्यार पावता. ती वेस्ट जर अनट्रिटेड उरली जाल्यार वी आर लुकींग एट अ ह्यूज प्रॉब्लम वीच आय हॅव बीन ऑलवेज टेलिंग. 6 म्हयने पयलीं हांव सांगतालो की 2 बायोमिथेनेशन प्लांट सरकारान फकत परमिशन दिवचें, म्युन्सिपालिटीन आपले ओन पयशांनी घेवपाक. म्युन्सिपालिटीन ते पयशे फोमेंतोकच दिवन सोंपयले, म्हळ्यार सोंपयले न्ही पूण 7 कोटी सुमार दिल्ले आहा. मंत्री मायकल लोबो कडेन उलयल्लो, ताकाय सांगला मे बी तांचो तो पुर्तुगेज प्रेसिडेंट आहलो, आतां कार्निवाल आहा, ताजे मागीर एक दीस बसून सारकें सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट वील हॅव टू टेक इट ओवर म्हणून इज जस्ट ऑन पेपर, फिजिकल टेक ओवर आनी ताका मोबिलायजेशन टायम आनी कॉस्ट जो इनवॉल्ड आहा. हे इंटरीम पिरियडान
अरेंजमेंट जावपाक जाय. ताजे खातीर सगळ्या कावन्सिलरांनी आमदारांनी हांगाच्या आनी सरकारान बरोबर काम करूंक जाय. ना जाल्यार सुरताक जी ब्युबॉनीक प्लेग आयिल्ली ती मडगांव येवपाक हें सिच्युएशन. वी हॅव टू टेक खोलायेन सिरियसनेस इश्यूचें सिरियसनेस विसरनासतना राजकारण करनासतना हो इश्यू आमी हाताळूंक जाय. आतां तो हँडओवर केलो जाल्यार तो प्लांट चलोवपाक कितें करपाचें ताजेर तांणी काल ठराव घेतले. तांचो एक ठराव आसा की तांकां कावन्सील हॅज ऑथोरायज टू हँड इट ओवर टू सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन. परत आनी कावन्सिलाचें रेजोल्युशन नाका. दुसरें तांणी म्हणलां की इन कन्सल्टेशन विथ द गव्हर्मेंट एंड द मिनिस्ट्री फॉर अर्बन डेव्हलपमेंट सॉलीड वेस्ट कॉर्पोरेशन वॉट एवर दे एडवायज वी वील गो अहेड विथ दॅट. म्हणून तांचें म्हणणें कितें की जे पळय स्टाफ तांचे आसात कंपनीचे कोण ऑपरेटर आहात तांकां घेवन थोडे आमचे मनीस घालून ते सद्या तो प्लांट 1 म्हयनो 1.5 म्हयनो म्युनिसिपालिटी वील रन. इमर्जन्सी मिटींग गेल्ली फ्रायडे आनी कित्याक तुमकां खबर आहा की दे हॅव गिवन ए लेटर फॉर्मेंतो हॅज गिवन ए लेटर दॅट दे वॉन्ट टू हँड ओवर द प्लांट टू अस मारगांव म्युनिसिपालिटी. ते कोण चलयतलो कितें मुखार फुडें कितलें डिसिजन घेवपाचें ताका लागून आमी एक स्पेशल मिटींग गेली कावन्सील मिटींग घेतली ऑन फ्रायडे. इन दॅट मिटींग आमी कितें डिसायड केल्लें की सी वी वील कन्सल्ट गव्हर्मेंट गोवा सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन एंड गोवा पोल्युशन बोर्ड हांकां आमी कन्सल्ट करून आमी मुखार कितें स्टेप आहा ते घेतले. पेडणे वेस्ट प्लास्टिकाचें इंधन करपाच्या प्लांटाचो कॉन्ट्राक्ट घेतिल्ले MK एरोमॅटिक्साक म्हयन्याची थाकाय. मात परत 2 कोटीची बँक गॅरंटी भरूंक सांगल्या. कॉन्ट्रॅक्टरान डेडलायन हुंपली म्हूण हायकोर्टान 1 कोटीचें डिपॉझीट आदींच जप्त करूंक लायलां. प्लांट उबो करूंक खंय 5 कोटी जाय. लायसन्स फीक लागून पालिकेन प्लांटाचें काम बंद दवरचें न्ही हेंवूय कोर्टान स्पश्ट केलां. ISLांत पयली सुवात जोडून AFC चॅम्पियन लिगाक पात्र जावंक FC गोवाक फक्त 1 पॉयंट जाय. रातीं चेन्नईन FCन 81 शॉक दिल्या कारणान टॉपार आशिल्ले FC गोवाक बऱ्याक पडलें. आतां निमाणे लीग गेमीक बुधवारा FC गोवा जमशेदपुरांत खेळटले. ड्रॉ पुरो आसलो तरी जैता खातीरच खेळटले म्हूण कॅप्टन मंदार प्रुडंटा कडेन उलयलो. आयतारा राती जाल्ल्या ISL मॅचीत चेन्नईन FCन टॉप स्पॉट दावेदार ATKक मारिल्ल्यान आतां AFC चॅम्पियन्स लिगाची वाट टॉप सुवातेवेल्या FC गोवा खातीर उगडी जाल्या. ATK आतां गोंया परस 3 पॉयंटांनी फाटीं पडल्या आनी दोनूय पंगड आपापली एक गेम खेळपाचे उरल्यात. पूण बुधवारा FC गोवा जमशेदपुराक ड्रॉ सुद्दां खेळ्ळे जाल्यार फुडली मॅच ATK बेंगलुरू वांगडा जिखल्यार लेगीत FC गोवाक फाटीं उडोवंक शकचे ना आनी गोंयचो ISL क्लब पयलेच खेप AFC चॅम्पियन्स लिगांत पावतलो. आपलो पंगड बरोच नेटान आसा आनी जैता खातीरूच खेळ करतलो अशें एअरपोर्टावेल्यान कॅप्टन मंदारराव देसायान प्रुडंटाक सांगलें. व्हेरी इम्पॉर्टंट गेम आमकां नेक्स्ट गेम. कालचो रिजल्ट पळोवन आमकां ड्रॉ बसून आमकां चलतली जमशेदपूर टॉप ऑफ द टेबल जावपाक AFC चॅम्पियन्स लीग ग्रूप स्टेजीक पावपाक. मात आमी जिखोंक खेळटले कित्याक आमकां जाता इतकें जिखता तें आमकां बरें आमच्या टिमीक. सो म्हाज्या हिसपान टिमीन मूड बरो आहा. स्पेशली लास्ट गेम लिगेची तेजे उपरांत सेमीफायनल खेळटले. सो बरो मोमेंटम दवरपाक आमकां जिखपाक इम्पॉर्टंट आहा. FC गोवाचें नशीब आतां तांच्या हातांत आसा आनी तांचे हालींच सर्जिओ लोबेरा गेला म्हूण कासावीस जाल्ल्या फॅन्सांक आतां उर्बा मेळ्या हातून दुबाव ना. इतल्यान खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबुकार तशेंच प्रुडंटाचो ॲप, टाटा स्काय मोबायल ॲप, जिओ TV ॲप आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.